मुरगांव नवे वर्स येवकार समितीन दर वर्सा प्रमाण ह्याय संवसार पाडव्या निमतान मिरवणूक काडपाचें थारायलां। हिंदू नवे वर्स येवकार समितीचे संयोजक नितीन फळदेसाय हांणी हे विशीं म्हायती दिली। देव दामोदराक नाल दवरून ही मिरवणूक काडटले। स्वातंत्र्य पदा वयल्यान मुरगांव पालिके मेरेन ही मिरवणूक काडटले। उपरांत जाहीर सभा जातली। ह्या वर्सा शोभायात्रेक जवळजवळ हजारभर लोक येवचे असो एक प्रयत्न समितीच्या मार्फत जाल्लो आसा आणि समितीन आतां पर्यंत 4-5 बैठके घेवन हो प्रयत्न जो आसा तो सगळे कडेन सुरू केल्लो आसा। अनेक देवस्थानच्यो कमिटी जी आसा, समिती जी आसा, हे देवस्थानचे समिती सुद्दां ह्या सगळ्या हितून हिरिरीन आपलो सहभाग दितात आणि ह्या शोभायात्रेक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावपाची तेंची तयारी आसा। त्याचबरोबर शोभायात्रा जाल्यानंतर जी सभा जाता ती सभेक ह्या वर्सा आमी प्रमुख वक्ते म्हणून आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून श्री रमेश शिंदे हे हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसात। तसेच सन्माननीय अतिथी म्हणून श्री श्याम रसिक दास हे इस्कॉनचे मुरगांवचे प्रमुख आसात, हे 2 उपस्थित आसतले आणि यांच्या उपस्थितीत ती सभा जी आसा ती सभा जातली।